हे आयज गणपती असले ते आमच्या मोरवाड वार्डाचे वॉर्ड नंबर 19 हे आम्ही सगळे एकठांय गणपती हे करतात ते 5 दिसाचे आमचे सगळे आमचे 5 दीस तितले 1-2 वयतात पण जे आमच्या वॉर्डार इतली उमेद वर्सान एकदा हे करतात तेंच्यांनी जी आरती करून मागीर ते आमी सगळे गणपतीचे घरांनी आरती जाता मागीर आमच्या मांडार म्हणून येता थंय गाराणी जाता आनी वाजत गाजत सगळी फॅमिली भुरगीं जाणटी सगळी अशी मिरवणूक एकदम हॅप्पीनेस हेतून जाल्ली आनी कसलें तें जायनासतना बरे भशेन हो उत्सव आमचो जाल्लो. कशा तरेन हांगासर वेवस्था जी आसा ही केल्ली आसा? वेवस्था यंदा बरी जाल्ली आहा नाल्यार हांगा गार्बेज बी हे जाताले आमचे हे आनी ग्रूप आसले तेंच्यांनी 1.5 दिसाक आनी आयज 5 दिसाकूय मॅनेज केल्ले आहा. जे फुलां बी आमची ही उदकान वयताली ती उदकान उडोवंक दिवंक ना म्हणजे तेजे वयर पोल्युशन जातालें आनी वेवस्थीत ती फुलां सेग्रिगेट करूनय तेची विल्हेवाट लायली. पुलीस आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाच्या बद्दल काय म्हणटा? पुलीस आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंटा बद्दल कशें कितें? पुलिसांची बरें हे आसलें तेंचे हे चालू आसले पयले आनी हे आमचे ट्रॅफिक पुलीस तेंच्यांनी बऱ्या पैकी एक मॅनेजमेंट केल्ले आहा नाल्यार हांगा एकदम गर्दी जाताली आनी मिसमॅनेजमेंट जातालें पूण म्हाज्या हिशोबान हांव पळयतां 1.5 दिसाकूय हांव आसलो एकदांचें पण बरे रितीन बरे हेतून उत्सवान सगळे विसर्जन जालें. पानी भर के जाएगा भाई तो आराम से और सांगेगा वो लालबाग है लालबाग निखिल निखिल आप जाओ ए निखिल और ये बंदा ए तो हाँ सोते खबर पप्पा का बनू सावकाश सावकाश स्लीप असा अरे अरे सोडू ना रे अरे अरे पुढे जाऊ ना निकेता पुढे जाऊ नेक्स्ट स्टेप असा यार बोलतो मोडला ते मला लास होनो अब आ जाओ ऊपर में आएगा रे वो आ जाओ मुझे नहीं गिरा सांग का उलो पाहिजे असा निके हां उलो पाहिजे और काना ते काय हां उले का दिली उले तो 4-5 मोडा गिरे उले मारे सांग मारे अरे भाई आरती बरी आली एक दिवस निखिल आमची दोन आलो काका गेला पुढे 3 आठवडा म्हणून दोन येऊ ना गणपती गणपती बाप्पा अरे दोन लोग आगे आ जाओ मेरा गणपति हल्लू लेके जाने का हल्लू लेके जाने का थोड़ा भारी है भैया तुम्हारा है ना अलग से 500 देना अगले साल देगा अरे गणपति
अरे तुम्ही साईडला गणपती बाप्पा काम झालं लाईव्ह दुसरं आजच्या पडली बघा ओढले आले दारू पुढच्या पडली काय लागते अंडे संकट पडले भारी ज्ञानवा तुकाराम आनंदू रे आम्ही आनंदू रे सबाया भयंकरी अवघ्या परमानंदू रे सबाया भयंकरी अवघ्या परमानंदू रे आम्ही आनंदू रे एक दोन तीन चार पाच सहा विठूचा गजरारी आनाचा या विठूचा गजर हरी नामाचा आयज शेटीवाड्या वयले गणपतीचो 5 दिसांचे विसर्जनाक लागून हांगा हाडलेले आसता. ह्या स्थळान वर्षानुवर्ष परंपरेनुसार गणपतीचे विसर्जन जेन्ना घरान आरती जाल्यो विसर्जनाक हे जाले आपली उत्तर पुजा जाली की वाड्या वयले सगळे लोक आपले हांगा ह्या स्थळान राष्ट्राच्या स्थळान हांगा हाडटा गणपती आनी हांगासून सगळे एकठांय जावन आपल्या गाडयेन आतां गाडयेन व्हरता. आदी माथ्यार धरून व्हरताले तारी कडेन पर्यंत म्हणजे आमची चर्च आसा पळय थंय. आनी आतां हळूहळू वेळानुसार ही परिस्थिती आनी पद्दत बदलून आतां हातून व्हरता आपल्या टेम्पोन व्हरता. ही वेवस्था आमची देवस्थानाची जी कमिटी आसा ती देवस्थानची कमिटी करता सगळ्या भाविकां खातीर. आनी ते कौतूक दिसपा सारकें की सगळें तुमी हांगा पळयलां समोरचें वातावरण पळयलें जाल्यार एकोपा दिसता भितून. आनी भक्ती भावान आमी गणपतीचें पुजन करून 5 दिसाचो गणपती 1.5 दिसाचो गणपती थोड्याचे 7 दिसाचे आसता थोड्याचे 11 दिसाचे आसता. पण प्रत्येक गणपतीच्या विसर्जना टायमार वाड्या वयले हांगा लोक येतात जमतात आनी भक्ती भावान गणपतीक आमच्या गणपती बाप्पाक निरोप दिता. आनी म्हणजे एक बायट दिवपाक सांगला तुमी धन्यवाद. देव बरें.
समितीतर्फे जातलो 7 आरती जातलो हेची सगळ्या सदस्यांनी नोंद घेवची, भाविकांनी नोंद घेवची. तशेंच फाल्यां अरुणागेर सत्यनारायण पूजा आसा अरुण गोंडळकर यांच्या घरा. सगळ्यांनी आपले तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवचो ही सगळ्या भाविकांक नम्र विनंती. गणपती समर्था किया सेवका वक्रपाहे असा सर्व भूमंडळी कोण आहे. जयाची लीला वंडकी लोकदिनी बेशुद्धा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ श्री गजानन महाराज की जय. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.